लेख सिंपल बरो लेख तो त्या लेखान कितें म्हणला पावस कितले दीस आसता 120 दीस 120 दीस पावस आसता सीझन तातले 7 दीस पडटा तो 7 दीस पडना त्यामुळे 7 दिसांत पडना तेन्ना गरज ना न्ही जेन्ना 7 दीस पडटा पळय तो तेन्ना 7 दीस 30 दीस रातयां पडटा आनी 30 दीस दिसाचो पडटा त्यामुळे ते 30 दीस गरज ना रातयां पडलो कोणाक रेनकोट जाय किंवा सत्री कित्याक जाय हे 30 दीस जो पडटा पळय तो तेव्हा आपूण भायर सरप आनी पावस पडप अशे 15 दीस जाता उरलेले 15 दीस पावस पडटा पण हांव ऑफिसान ना म्हाका उपयोग आनी उरलेले 15 दिसांतले 7 दीस तो पावस इतलो नेटान पडटा की सत्री आसली म्हणून काय फरक पडना तरी चीप दिसता मनीस उरलेले 7 दीस 8 दीस तो इतलो बारीक झिरपता की सत्रेची गरज ना या हाजेपासून तो हाजेपर्यंत धावत वचूं येता एकूण सत्रेची गरज ना आपूण म्हणटा तो सत्रीच घेवचो ना तो लेख वाचलो इंटरसायन्साक हांवें अजून पर्यंत सत्री घेवच ना आनी तुमच्या म्हायतीक सांगता दुसऱ्याची कोणाची उखलून ना हो ऑक्टोबरान दिता मरे ऑक्टोबरान रेनकोट दिल्या नोव्हेंबरान रेनकोट दिल्या भुरग्यांक केन्ना खातीर ते फुडल्या वर्सा खातीर खरो म्हणजे अंदून पावस पळय